पूर्ण स्वराज्याची मागणी केली। आता आमकां पूर्ण स्वराज्य मेळपाक जाय आनी हाचे खातीर आमी वावर करपाक जाय हे त्या अधिवेशनात ठरलें। आनी त्या अधिवेशनात प्रतिनिधींनी गांधीजीक अधिकार दिले की तांणी सिव्हिल डिसओबिडियन्स सुरू करचो आनी गांधीजीन ते मानून घेतलें। आणि ह्या सिव्हिल डिसओबिडियन्साची सुरवात ताणें दांडी मार्चान सुरू करपाचें थारायलें। गुजरातच्या साबरमती आश्रमांतल्यान दांडी ह्या गांवा मेरेन यात्रा काडून ताणें ह्या सिव्हिल डिसओबिडियन्सची सुरवात केली। सुरवेक थोडे लोक आशिल्ले, पण जशी ती यात्रा फुडें गेली हजारांनी लोक हे यात्रेत वांटेकार जाले। गांधीजीक तेंको दिलो, काँग्रेसीक तेंको दिलो, देशाचे सगळे फुडारी तातूंत वांटेकार जाले। आनी निमाणे 12 मार्चाक सुरू जाल्ली ही यात्रा 5 एप्रिलाक दांडी म्हणटा गांवांत पावली आनी 6 एप्रिलाक गांधीजीन ब्रिटिशांचो कायदो मोडलो। कायदो कितें? मीठ म्हणटलें एक अत्यंत आवश्यक अशी वस्त आमच्या जेवणांतली, ताजेर त्या सरकारान टॅक्स बसयल्लो आनी लोकांक मीठ विकतें घेवपाक परवडनाशिल्लें। म्हणून गांधीजीन थारायलें की पयलीं आपूण हो कायदो मोडटा। दांडी म्हणटा त्या दर्यादेगेर आशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी ताणें एक मूठभर मीठ थंयच्यान आपल्या हातांत घेतलें। एका इतिहासकारान म्हणा, द पिंच ऑफ सॉल्ट दॅट गांधीजी लिफ्टेड shook the foundation of British Empire in India. हे इतिहासकारान सांगता। आता ही कायदो मोडपाची ही जी चळवळ आशिल्ली ती सुरू जाली, सगळ्याक पसरली, ब्रिटिशी चिंतेंत पडले आनी तांणी गांधीजीक आपोवणें दिलें, काँग्रेसीक आपोवणें दिलें, येयात आमी बसून उलोवया म्हणून। पूण गांधीजी आनी आमच्या काँग्रेस पक्षान त्या रावंड टेबल कॉन्फरन्साचेर तुमकां बहिष्कार घालो आनी तातूंत आमी वांटेकार जाले ना। फुडें ही चळवळ फुडें अशीच गेली आनी निमाणे गांधीजीच्या फुडारपणा खाल आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें। आतां दांडी मार्चाचें म्हत्व कितें हें आमी जाणून घेवया। दांडी मार्चाक लागून देशांतल्या सगळ्या लोकां मदीं एक हुरूप आयलो, उत्तेजना आयली, लोक फुडें सरले। लोकांक कळून चुकलें की हें जें राज्य आसा तें आमचें न्ही, आमी आमचें राज्य ह्या देशांत येवपाक जाय। एक जागृताय ह्या देशांतल्या लोकां मदीं निर्माण जाली। ह्या दांडी मार्चाची जरी ते 1930 जरी घडलें ते पूण आयज मरून आज पसून ह्या दांडी मार्चाचे एक महत्व आसा। आता दांडी मार्चाचे जांकां महत्व खबर ना ते दांडी मारतात ही गजाल वेगळी, पूण आमकां तुमकां सगळ्यांक दांडी मार्चाचें महत्व खबर आसा आनी म्हणून येद्या व्हड संख्येन आयज आमी गांधीजीच्या पुतळ्या कडेन एकठांय आयल्या। गांधीजीच्या उगडासाक आर्गां ओपून आनी हो सोपूत घेवन की गांधीजीन जे आमकां विचार आमकां दिले, जे अस्त्र दिले सत्याग्रह आनी अहिंसा, ती अस्त्र वापरून आमी हे जे सरकार आसा जो आमचे अन्याय करता, एकाधिकारशाह हाडपाक सोदता, ताजे आड काँग्रेसीन जे आंदोलन सुरू केलां ताका आमी तेंको दिवपाक जाय। आज माजी काँग्रेस अध्यक्षा बाय सोनिया गांधीच्या मार्गदर्शना खाल बाब राहुल गांधी, बाय प्रियंका गांधी आज या बीजेपीच्या राजवटी विरुद्ध झगडटा। तांचो आदर्श आमी आमचे मुखार दवरुया।
भिवपाची गरज ना. राहुल गांधी आमकां सांगला धर्माक भिवपाची गरज ना. फुडें सरया, सत्या खातीर आमी फुडें सरया आनी सत्या खातीर जर आमचे दांडे जर आमच्या तकलेर घेवचे पडले जाय ती घेवपाची तयारी आमची आसपाक जाय. आयच्या काळात राहुल गांधीन एक यात्रा सुरू केली, ताका भारत जोडो यात्रा म्हळी. दक्षिणेंतल्यान उत्तरे मेरेन पावलो, लोकां मदीं जागृताय निर्माण जाली, लोकांचे प्रश्न ताणें समजून घेतले. आज राहुल गांधी ह्या देशांतल्या गरीब लोकांक, कामगारांक सगळ्या खातीर आज वावुरता. आमी वावर करुया, ताजे विचार आमी लोकां मेरेन पावया आनी काँग्रेस पक्षाची ही जी संघटना, काँग्रेस पक्षाची जे आंदोलन आसा, ती चळवळ जी आसा त्या आनी घटमूट करुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं एम के शेख साहेब, तुमची मोगाळ उतरांक लागून आनी आमकां तुमी शिक्षा दिल्या खातीर. आतां हांव मागता आमचे एडवोकेट कार्लूस तेणी फुडें येवचे आनी आपणाचे 2 शब्द सांगचे. Good morning to everyone. My dear Congress Sevadal members and the Congress workers and my dear press and media. Today we are celebrating the Dandi March, a remembrance of what our great leader Mahatma Gandhi had done. I don't want to go into the details which many have already spoken, but what I want to say, it is a symbolism which we have to carry forward to express our discontentment as Mahatma Gandhi had done of the oppressive regime of the British, and we are still seeing oppressive regime despite independence of India, an oppressive regime even today. That is why we need to get on, not just because they were taxing the salt, but today everything under GST is getting taxed. Everybody is being privacy is being invaded. Our lives are being sought to be controlled by the government and their agencies. If you don't fall in line, you fall out of it, and which means you will be put behind bars. I think this is the time where we all need to remind every citizen of India the importance of this Dandi March. I can assure you, in some few years, this chapter relating to Dandi March may even disappear from the history books, because it will not be something which the government may like, and therefore we need to not only recognize the efforts of our freedom fighters and our great leaders who have made our nation free and given us the freedom which our 4 founding fathers have believed in, and I think that we should stand to fight this kind of an oppressive regime and to make sure that we show them the place by civil movement without any violence. And I thank Mahatma Gandhi that in those days, when we never even had social media, we had no internet, carrying out such an exercise, such a task was really very great, and that is one of the stepping stones towards India's freedom. And I urge everyone to keep passing this message of the Dandi March and to ensure that we and the future generation follow the ideals and the most motives behind this march. Thank you very much. Thank you, Advocate Carlos. I kindly request